आयतार 19 जानेर मुखेल बोर्ड गालिलेच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें. नियाळाक आदार एकामेकाच्या मोगान दादोशी जियेतात ती घोव बायलां देवाच्या आत्म्याक दादोसपण दितात. पयल्या वाचपांत बाबिलोनांत निर्वाशीत आसलेल्या इस्रायल पोरजेक देव इस्रायल प्रवाद्या वरवीं वरवासो दिता. तिची सोडवण पोरजोळटली तिका आपली पोतीन करून घेतलो आनी तिका म्हजो संतोष म्हणटली म्हूण आश्वासन दिता. आयच्या शुभवर्तमानान काना गांवांत जेजूचें पयलें विजमीत आमच्या मुखार दवरतात. मारयेचे भिणवणेन जेजू उदकाचो सोरो करून त्या व्हंकले न्हवऱ्याक एका व्हड संकश्टांतली वाटायता. आयज आमी आमच्या लोक दिसाची घडणूक सांगूंक कशी सुरवात करतले. आमचे लग्नाचे समारंभ सोंपनात पूण लग्नीक जिवीत रोखडेंच सोंपत येता. देवाक आमचे जण एकल्याचे लग्नाचे पडलेलें आसा. ह्या खातीर ह्या नव्या वर्साचे सुरवातेकूच देव आमकां आमचें लग्नीक जिवीत नियाळूंक आपयता. लग्नांत आमी एकवटून आमच्या जिवितांत तो भितर सरून आमचे दर एक घडीतांनी तो आमकां आदार दिवंक रावता. आपल्या मोगाचो एकवटाचो वरवाशाचो आनी सासणीकायेचो सोरो भरपायेन दिवंक आशेता. आमी फकत एकचारांक आनी मागण्यांक ताचें सांगाता रावंक गरज. देवान आमकां दिल्ल्या सेवे चाकरेच्या गुणां वरवीं आमच्या कुटुंबाचो समुदायाचो फिरगोजेचो एकचार बांदुया. हे सुमानभर सगळे क्रिस्ती भावार्थ्यांचो एकचार बांदून दिवंक पवित्र सभा आमकां मागण्या करूंक आपयता. म्हजो थाराव म्हज्या कुटुंबांत मोगान जिवंक जाता ते उपाय घेवंक वावुरतलो.